फोंडे तालुक्यातलें सुंदर अशें एक गांव, निसर्गाच्या सौंदर्यान भरलेलें आनी 1990च्या दशका सारकें शांत निवांत जिवनशैलीन समृद्ध. आयज हांव येयलां मडकय आत्यागेर आनी हो पळय भावजी मावसो पूण भावजीच करा आनी हो पळय भावजी मडकय येयलां आनी आतां वयतले आमी रायडाक. बुलेट स्टार्ट मारता, बुलेट घेवन वयतले रायडाक. हांव कितलीं वर्सांनी चलयता सांग? 2 वर्सांनी बायक. सद्याक आमी येयल्या हांगा घाणण्यार म्हणटा थंय. हे घाणण्यार मडकय घाणण्यार. बांद घातला हांगा. आनी थंय मार्केट सगळें. हे मडकय मार्केट घाणण्यार. हो मेन रोड. येयल्या हांगा कितें म्हणटा रे? कितें म्हणटा हांगा? मडकयच्यान मुखार ते सायडीक घाणण्यार आनी हांगच्यान मदीं एक नवो रस्तो बांदला हांगा. बट दोनी सायडीच्यान बरें उदक. आनी हे सायडीच्यान खंय पावता ते उणीर पावता ह्या रस्त्यान. पूल आसा बी मुखार. आनी दीस इज द व्यू. ते सायडीच्यान तो गांव गावण्या कितें गावणे ते सायडीच्यान असो गेलो स्ट्रेट गेलो जाल्यार. आणि हें उदक सुकती आसा सद्याक. हांगा नुस्तीं मारता न्हू रे? ती वयर दिसता पळय तुमकां ती इंडस्ट्री, मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट. म्हणटा देवूळ बांद म्हणटा खंय हांगा. खरें मरे? देवूळ बांद त्या रस्त्यार देवूळ बांद म्हणटा खंय हांगा. झाड चिचेपटाचे. शंकराचे फूल.
जापान देशांत जशे ब्लॉसम्स फेमस आसा पळय तेंची झाडां सगळे फुलां पिंक जाता तशी हांगा गोंयांत तुमकां वेगवेगळे कडेन अशी झाडां दिसतली. एका म्हणटा शंकराचें झाड आनी इधर रेड ऑर मोस्टली ऑरेंज आसता ती, बट लागली जाल्यार फुल्ल झाडच तुमकां ऑरेंज अशें दिसता. इवन पिंकय आसता एक एक कडेन. कसले तरी फळ आसा. हय बदाम. हो बदाम तांबडोच सुकतगी हेतू भितर आसता बदाम. हे बदामाचे फ्रूट. प्रायवेट आहे. सायकल पडली. अरे देवा सायकल पडली रे. किती म्हणले ना म्हाका आयकूंक येना. दुर्बाट रोड. आणि हांगची झाडां पळयल्यांनी विचित्र. ही केन्ना झाडां हांवें पळयलीच ना. पळय पासय मारून परत पावले आमी. आणि हांगा पळय भाऊजीन कितें हाडलें तें आमचे खातीर. हे पळय सामोसा. फेमस सामोसा काडण्या वयले. स्पेशल सामोसा बरे फेमस ते. ओके हांगचेच ते. हांगचे सामोसा ते पयलीं काडण्यार काडण्या वयले न्ही ते. मडकय. बट सामोसा फेमस ते सामके भरपूर फेमस. लोक पयस पयसुल्ल्यान येता हे सामोसा खावपाक. कसो एक तो 12 रुपये एक.